नमस्कार, हांव यतीन तळावलीकर. म्हजे बरोबर आसात योगेश बाब सामारी तशेंच जितेंद्र बाब बोरकार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या सार्थ पंचशताब्दी महोत्सवा निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर ह्या दरम्यान धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे भव्य असे आयोजन केल्ले आसा. आनी ह्या महोत्सवात परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांच्या संकल्पनेतल्यान सादर जाल्लें पुष्प म्हणल्यारच नांदी दर्शन. आनी ह्या नांदी दर्शन कार्यक्रमात गोंयच्या सारस्वत देवस्थानांनी सादर केल्ल्यो नांदी हांगा सादर जातल्यो. अशें खंयची देवळां ती? राव हांव सांगता. परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या सुपीक अशा विचारांत अस्तित्वात आयले हे सुंदर असे पुष्प म्हळ्यार नांदी दर्शन. बरोबर. ह्या नांदी दर्शन कार्यक्रमाक मराठी संगीत नाटकांतले 2 नांद्यो अरे वा. आणि गोंयच्या सारस्वत देवस्थानांतल्यो 15 नांद्यो सादर जावपाचे आसात. वा. आता ही देवस्थान म्हळ्यार श्री अश्वथ नारायण देवस्थान मोखड्ड काणकोण, श्री मोहिनी देवस्थान सादोळशे काणकोण, वा. श्री वेताळ देवस्थान फातर्पा, श्री लक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट सावरकोटो कुंकळे, श्री बिबलेश्वर देवस्थान रिवण, श्री दामोदर देवस्थान जामावले, श्री चामुंडेश्वरी देवस्थान देऊळमळ केपें, वा. श्री कामाक्षी देवस्थान शिरोडा, श्री नागेश महारुद्र देवस्थान नागेशी, श्री महालक्ष्मी देवस्थान बांदोड्या, श्री नवदुर्गा देवस्थान मडकय, श्री देवकी कृष्ण देवस्थान माशेल, श्री म्हाळसा देवस्थान मारधोल, श्री महालक्ष्मी देवस्थान पणजे आणि श्री रामनाथ देवस्थान रामनाथी. अशी ही 15 देवस्थान आपली नांदी ह्या महोत्सवाक सादर करतली. वा 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 वा. सहकुटुंब आणि सहपरिवार तसेच मित्रमंडळी आणि 2 डिसेंबराक येऊन या नांदी दर्शनाचो लाभ घेवचो आणि स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाक पात्र जावचो. मेळया तर 2 डिसेंबराक रातचे 7:30 वरांचेर नांदी दर्शन कार्यक्रम पळोवपाक पर्तगाळी.